कारापूर पंचायत वाठारांतल्या सरवण गावात कोयराची समस्या सामकी गंभीर जाल्या। गावातल्या अंतर्गत रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात साचिल्लो कोयर कुसून दुर्गंधी पातळ्या। ह्या कोयराक लागून रोगराय पातळपाची लेगीत भिरांत आसा। कारापूर पंचायत वाठारांतल्या सरवण गावात सध्या कोयराची समस्या सामकी भयानक जाल्ली आसा। दिवचल साखळे ह्या मेन रस्त्याक जोडून सरवण गावात वचपी अंतर्गत रस्त्या कुशीक सध्या व्हडा प्रमाणात कोयर साचला। ह्या कोयराक प्लास्टिका सयत सुको वोलो आणि हेर प्रकाराचो कोयर साचिल्ल्याचे दिसून येता। सध्या पावसाचे दीस आशिल्ल्यान हो कोयर कुसून थंय घाणयुक्त वातावरण पातळ्ळा। ताका लागून ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करपी लोकांक सध्या नाक मुठीत धरचे पडटा। ह्या कोयराक लागून सध्या थंय जळाराय वाडल्या। ताका लागून मलेरिया, डेंग्यू ह्या सारखी भयानक दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा। तशी भिरांतय लोक उक्तायतात। सध्या ह्या रस्त्या कुशीक कोयर साचिल्लो पळयत जाल्यार थंय सामकें विद्रूप चित्र दिसून येता। कोयर मुक्त अशी बडायो मारपी थळावे पंचायतीचे ह्या प्रकारा कडेन लक्ष नाशिल्ल्यान थळावे लोक अजाप उक्तायतात। पंचायतीन हो कोयर बेगोबेग उखलून हो वाठार स्वच्छ करचो अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा। आता पळोवचें पडटलें थळावी पंचायत ह्या कोयरा कडेन केन्ना लक्ष दितात आनी हो कोयर केन्ना काडटात ते। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम।